न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हाल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। आयज दीसभर कितें घडामोडी घडल्या गोंयभर ताचो एक आढावो घेवच्या खातीर आमी आमच्या सब एडिटरां कडल्यान जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं या सुशांता कडेन। मगोबाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केल्लें तें म्हटल्यार फोंडेच्या खंयच्या म्हटल्यार 4 मदल्या खंयच्याय मतदारसंघांतल्यान आपूण उबो रावपाक शकता। तशेंच ताजो जो मतदारसंघ आपलो स्वताचो वैयक्तीक असो प्रियोळ तातूंतल्यान आपूण उबो रावपाक शकता अशे तरेचें स्टेटमेंट केल्लें। आनी ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान उपरांत ताजो जो विरोधक आसा गोविंद गावडेन गोविंदान ताचेर फोग काडिल्लो। आनी ह्या दोगांच्या आतां कोफुसोवा मदीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तनावडेन एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां। तें म्हटल्यार की मगोपा भाजपाची सद्याक युती आसा। 2027च्या वेंचणुकींतय ही युती कायम दवरतले तेन्ना अशे तरेचे स्टेटमेंट मगोपाच्या अध्यक्षान करप सामकें चुकीचें आसा की सद्याक आमचो सिटींग आमदार थंय आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप न्ही। अशे तरेचे स्टेटमेंट ताणें टाळचे अशे तरेचे विधान प्रदेशाध्यक्ष तनावडेन केल्लें आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। तर फाटले कांय दिसांसावन भाजप आपल्या आमदारांक कार्यकर्त्यांक सांगीत आसा की खंयच्याय सार्वजनीक थळांचेर बेश्टेच खंयचीय विधानां करूं नाका। त्याच फाटभुंयेर दीपक ढवळीकराक लेगीत ताणें आतां एक संदेश दिलेलो आसा भाजप प्रदेशाध्यक्षान की बाबा भाजपाचोच आमचो विद्यमान आमदार थंय आसतना तुवें बेश्टीच खंयची विधानां करप बरें जायना। आतां फुडें आमी आमच्या गौरेश रिपोर्टरा कडेन। टीबी दुयेंस जें आसा तें 2023 2075 पेशंट मेळ्ळेले। तशेंच 2024 2055 पेशंट मेळ्ळ्यात। आनीक तेच बरोबर डेंगू दुयेंस जें आसा तें एज कम्पेर्ड टू 2023 आनी 24 23 पेक्षा 24 डेंगू पेशंट मातशे चड मेळ्ळ्यात। डेंगू पेशंट्स 2023 आशिल्ले 512 आनी तितून 3 डेथ्स जाल्ल्यो। तशेंच 24 पेशंट्स आसात 566 म्हणजे 566 तितूनय 3 डेथ्स जाल्ले आसात। आनी तेच बरोबर HIV समज 2024चो रिपोर्ट पळोवपाक गेले जाल्यार HIVचे जे टेस्टिंग जाल्यात ते 1,40,000 सुमार टेस्टिंग जाल्ले आसात। आनी तितून जे गोंयान HIV पेशंट मेळ्ळ्यात 251 सुमार पेशंट मेळ्ळ्यात। आनीक डेथ्स ज्यो आसात म्हणजे मरण येयल्लें आसा 21 पेशंटाक मरण येयलां। तितून 12 दादले आनीक 9 बायलां असो रिपोर्ट आसा। ही जी बातमी आसा ती तुमी आयज सांजेच्या 7 बुलेटिनाक पळोवंक शकतले। थँक्यू। HIV, डेंग्यू, TB अशा साबार दुयेंतांचो एक आढावो एक रिपोर्ट आमच्या रिपोर्टर गौरेशान हाडिल्लो आसा। हाची सविस्तर बातमी तुमी आमच्या बुलेटिनाक पळया। फुडें या ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी म्हणजे केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकर हांणी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली। आनी तेंची भेट घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी जे केरळाचे संबंदीत चर्चा केली। गोंयच्या राजकारणाबद्दल कांयच चर्चा जावंक ना अशें
राजेंद्र आल्लेकर हांणी गोमंतक टी कडेन उलयतना सांगली जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे शेनवार सावन दिवचले तर बॉयलर चिकन आहा ते कमी जाल्ले आसा आनी चडशीं शॉपां ते बंद जाल्ली आसा आनी ह्या बद्दल जेन्ना त्या शॉपकारांक विचारलें तेन्ना तेंच्यानी सांगलें की जे भायरच्यान ज्यो गाडी चिकनाच्यो गाडयो येतात त्यो आतां बंद येयना ते संपार गेले आसा तेंचे कडल्यान चड जेन्ना चॅकींग जाता तेन्ना तेंचे कडल्यान चड पयशे घेता अशें तेंचें म्हणणें आसा ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय आनी तिसरी जी बातमी म्हणजे IIT बद्दल आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी IIT बद्दल चड भाश्य करपाक सोदूंक ना अशें तेंचें म्हणटा पूण ह्या बद्दल कांय भाश्य करिना बट IITचो कितें खूब फायदो आसा हें लोकांक खबर ना म्हणटा ते अशें म्हणटा आनी हें म्हणटा की जेन्ना IIT ज्या जाग्यार येतली तेन्नाच ह्या बद्दल उलयतलो अशें तेणें सांगलें आनी तशेंच तेणें हें बी सांगलां की काजूकट्टो वाठार जो रस्तो आतां बेगोबेग जातलो आनी खंयचेच भुरगे आदी शिक्षणाक लागून खंयचेच भुरगीं फाटीं उरची ना ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर अश्यो 4 म्हत्वाच्यो घडामोडींच्यो बातमी आमकां ऐश्वर्यान सांगल्यो. आतां फुडें या उत्तेजा कडेन. आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार पर्यावरण आनी हवामान बदल विभागान गोंयांतल्यो 10 तळयो वेटलँड म्हूण अधिसुचीत केला. वेटलँड सुवातेत बांदकाम तशेंच बांदकाम साहित्यांचो व्हडलो सांठो तशेंच कोयर उडोवपाक सक्त मनाय केल्या. ह्यो तळयो ज्यो पर्यावरण आनी जैव विविधताये दृश्टीकोनांतल्यान म्हत्वाच्यो आसा देखून तांचें संवर्धन करप गरजेचें आशिल्ल्याचे दिश्टी पडटा. ते वेटलँड म्हणून अधिसूचित केल्ले तळयांची नांवां अशीं आसात की केरी फोंड्याचे बेताळ तळे, करमळेचे तळे, खांडेपारचे पंचमी तळे, तळावलीचे तळे, बार्देसांतले पर्रा तळे, दिवचल कारापूरचे कोळम तळे, कोडाळ तळे, साश्टीचे माखाजन तळे, सापू तळे आनी सांकवाळ मुरगांवचे बांदोळे तळे अशी जी 10 तळयो आसात त्यो वेटलँड म्हणून अधिसूचित केल्या. दुसरी बातमीची म्हळ्यार फाटल्या 2 म्हयन्याच्यान जे मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे जे गोंयान वारे व्हांवताले मंत्रिमंडळ फेरबदल जाता अशें म्हणटाले कांय जाण वावड्यो पातळ्ळ्यो. ताचेर आयज प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन विधान केलां. ताचें म्हणणें की मंत्रिमंडळात फेरबदल जावचो ना अशें ताणें आयज स्पश्ट केल्लें आसा. तर ही खासा बातमी तुमी आयज सदाच्या बुलेटिनाक पळोवची. तर उत्तेजन आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो. एक म्हटल्यार ज्यो तळयो आसा ज्यो अधिसूचित केलेल्यो आसा वेटलँडा खातीर त्याच्या खातीर कितें मार्गदर्शक तत्वां आसा जैव विविधता खातीर कितें आमकां तेजी उपाय येवजण आनी कितें आचरण त्या खातीर करपाक जाय हे सगळ्यो आमकां बातम्यो आसा ज्यो आयच्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. फुडें या समिता कडेन. आयज गोंयचे फामाद शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर हे संवसाराक अंतरले. तशेंच आदले मंत्री आनी शिवोलचे माजी आमदार अशोक तुकाराम नायक आनी थिवी पंचायतीचे पंच वांगडी अर्जून आरोसकर हे बी संवसाराक अंतरिल्ले आसा. हे जे अर्जून आरोसकर आसा तांकां काळजाचो आताक आयिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचें जाहीर जालां. तर तांच्या मरणाक लागून गोंयकारांनी दुख्ख व्यक्त केल्लें आसा. ही बातमी जी आसा सविस्तर तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. आमच्या सब एडिटरांनी सगळ्यो आयच्या दिसांच्यो घडामोडी आनी ज्यो कितें बातम्यो सांगल्यो त्यो सगळ्यो बातम्यो सविस्तर पळोवया 7 PM ह्या बुलेटिनांत. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर गौरीश परबामणकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.